E44. संतोषान उल्लासात गीता गायला तुझे सशी पावल्या हरका पाठो गायला बली भेटून जमल्या पक्का बोलता सुन्या परता काकुल तुझी माता हरगा पाठयता आधार वेदा शांती तुझी माता शांती तुझी माता संतोषान उल्लासात गीता गायला तुझे सशीन पावल्या हरका पाठो गायल्या बली भेटून जमल्या. Mughal Bobinino, Aichamisache, Irade, Hepriasat, Ergame Sita, Atravar Sanja Zalmadesa Sandarbi, Ryan Anthony Cornelio, Tashans Zalmadesa Sandarbi, Ergame Sidata, Prashant Ani Dan De Souza, Tashans Ergame Sita, Richard Caslino Ani Kutama, तशेंच अर्गामे स्थिता JL सल्डाना आणि कुटाम विजय तशेंच आयच्या दिसा आमकां दनपरांचें जेवण स्पॉन्सर केलां JL सल्डाना आणि कुटाम विजय ताचे बसोत ताच्या कुटुंबा बसोत प्रत्येक तरान आमी मागता ताचेर देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता तशेंच आमचे सर्वांचे इरादे ह्या मेसाच्या बलिदान वेळार आमी दवरया
आनी आमचे अर्गां उलय कितें आसात तेय सुमया थंय समर्पण आमी दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, शुक्राराचो दीस प्रत्येक तरान जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मानकरचो दीस जावन आसा. आनी प्रत्येक तरान जेजून ताचो कुरीस ओवन आमचे खातीर आपणाचेंच बलिदान आमचे खातीर भेटयल्लो दीस हो जावन आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या दिसा प्रत्येक तरान आयच्या सुवार्थेंत थंयसर जेजूचो शिस्त जावंक आमी कितें करी जाय, कसो आमी आमचे कुरीस उखलून घे जाय, जेजूच्या फाटल्यान कशें हे जाय म्हणून शिकोवन जेजू आमकां दिता. आमच्या जिवितांत कश्ट समस्या येता आसतना हे आमी फूड करूंक जाय. ते येता आसतना ताचे तावन मेकळे जावन धांवानासतना धैर्यान आमी फूड करूंक जाय. त्या खातीर आमकां सुमयाची कृपा गरज आसा. तर ती कृपा आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागून घेवया. तसो सुमी आमच्या कश्टा वेळार, आकांता वेळार आमच्या संगता निरंतर आसूं दी म्हणून आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे अनुसरून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बग्यान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसन आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमया काकूत कर, सुमया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सुमया काकूत कर, सुमया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रामाणिक आनी सद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिडार आमी जावच्याक तुजी कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजाकोबाच्या पुत्रांतले वसप. म्हज्या भावो भयणीनो, आपणाक बावर तसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया. पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका ते कित्याक उपकारता. तसलो बावर ताका बादशाह करूंक शकतलो गी. कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यात म्हूण चिंतया. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता, उपेचे कितें आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात सांगून तांच्या कुडीच्या गरजा पावना जाल्यार ते कित्याक उपकारता. भावार्थाचे गजाली तशेंच
बावर सवे बऱ्यो करण्यो असल्या शिवाय तो बाबा जिवनांतलो म्हणयेत. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो, एकल्याक बावर्त आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजे जाप ही, म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका बावर्त आसा म्हूण हांव रुजू करता. पूण तूं कसलोच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका बावर्त आसा म्हूण रुजू करून दाखय. एक देव आसा म्हूण तूं सतमानताय मू. भोव बरें, देवसारी ते सतमनतात आनी भियान तरतात. तूं आल्बे मोतीच्या मनशा करण्या विणे बावर्त कांयच उपकारना म्हूण तुका रुजवा जाय. अब्राहमान आमच्या बापान आपल्या पुताक इसाकाक वेदीर बली भेटयल्यान ताचे ते करणे वरवीं तो नितीवान जाल्लो न्ही. अशें करण्या वरवीं तसो बावार जीव जाता आनी ताच्या करण्या वरवीं तसो बाबा संपूर्ण जाता ते तुमकां दिसता. अशें अब्राहमान देवाक सतमानलो आनी ताच्या बावर्ता वरवीं देवान ताका नितीवान म्हूण काडलो. अशें म्हणलेले पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचे ते पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत मेळ्ळें. देखून सतमानले वरवीं मात्र न्ही, बागार बऱ्यो करण्यो आदरिल्ले वरवीं मनीस नितीवान जाता. जशें स्वास नातल्यार कुडीक जीव ना, तशें करण्यो नातल्यार बावर्ताकी जीव ना. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पराच्या आज्ञातेय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराच्या आज्ञातेय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भिवून चलता तो, ताच्या आज्ञातेय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारांत बलोवंत जातली, नितीवंताची पिलगी सुबामपणी बालतली. श्लोक. सर्वेस्पराच्या आज्ञातेय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताचे घर धन दिरव्यांनी भरतले, ताचे नितीवंतपण ससनाक सुफाल जातले. आपोवन मनीस अंधकारांत एक उजवाड कसो, तो मोवाल दयाल आनी सुगुणी. श्लोक. सर्वेस्पराच्या आज्ञातेय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया दाखोवन उंचणे दिता, तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नितीवंत मनीस केदींच आलसो ना, ताचो उगडास दवरता सदांकाल. श्लोक. सर्वेस्पराच्या आज्ञातेय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुमकां हांव इश्ट म्हणून आपयता म्हणटा सोमी, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकले सकट हांवें तुमकां कलीत केला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन जेजू म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो फाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरी सुकून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वांचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसारच जोडलोच म्हणया, हातून तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकात?
ह्या अविश्वासी आणि पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता ताका मनशापूत भगवंत देवदूतां सांगता आपल्या बापाच्या महिमेन येवच्या वेळारी लसतलो. उपरांत तो तांचे लागीं म्हणालो, सदस हांव तुमकां सांगता, हांगा हजार आशिल्ल्या मदलीं थोडीं देवाचें राज पदवेन स्थापीत जाल्लें पळयसर मरण साक्षीनांत. देवाचें उतर है. वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी तुमी इंटरनेटार वा खंयचें ऑप्शन तुमी पळयल्यार फेसबुकार जावंक पुरो जायतीं ॲडां डायटा विशयान येतात. म्हणजे कूड कशी आमची सांबाळची आनी प्रत्येक तरान बारीक कशें जावचें वा हायजिनीक रितीन खंयच्या रितीन आमची कूड सुरक्षीत सांबाळची, कितेंच घडांतले बरी कशें राखचें हें जायतें आमकां वाचूंक मेळटा. जायतीं एडवर्टायजमेंटां येतात आनी जायतीं जाणां हाजें उपयोगी करतात. आमकां आमची कूड सारकी आसा जाय, आमचो जीव सारको आसा जाय, आमकां कितेंच घडोवंक नजो हें चिंताप आमच्या मोतींत आसता. आनी असल्या परिसरांत आमी जियोंत आसतना केवल आमची भायली कूड मात्र सुरक्षीत आमी सांबाळल्यार पावतागी म्हणलें सवाल. आयच्या सुवार्थेंत जेजू म्हणटा, जे कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरी सुकोवन घेवं म्हज्या फाटल्यान यो. हांगासर केवल आमी भायलो जीव मात्र आमी पळोवचो न्हय, बगार आत्मीक जीव आमी पळोवंक जाय. जेजू आमच्या आत्मीक जिणे विशयांत, आत्मीक जिवा विशयांत आयच्या दिसा उलोवचें आमी पळयता. आनी आत्मीक जीव हो केवल खंयच्या रितीचो म्हणल्यार आमी समजून घेवया. थंयसर आत्मीक रितीन हांव कितलो बोळादीक आसा, कितलो हांव सुम्याचो पाटलाव करता. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो म्हजो कुरीस घेवन आपणाचो कुरीस घेवन फाटल्यान येवन दी. कुरीस म्हणटा आसतना केवल रुखाडाचो कुडको घी न्हय. हांगासर जेजू उल्लेख करता, म्हज्या जिवितांत जावंक आसचे येवंक आसचे कश्ट जावंक बरो, म्हज्या जिवितांत हांवें फुडकरचीं सवालां जावंक बरो, हें सर्व एका रितीन कुरीस म्हणून आमी काणगे येता. आनी ते फूड करता आसतना आमचें आत्मीक जिवीत, आत्मीक जिवी हांवें बोळ करूंक साध्य आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून वोवयल्लो तो कुरीस कसलो? जेजून वोवयल्लो कुरीस तो मोगाचो, तो त्यागाचो, सॅक्रिफिसाचो, सर्वांक सांगाता घालचो, सगळ्यांच्या गरजांक पावचो जेजून वोवयल्लो तो कुरीस. आनी आमकांय एक क्रिस्तांव जावन हेंच आपोवणें आसा. आमी आमचे कुरीस वोवयता आसतना आमच्या जिवितांत कश्ट येतले, आमच्या जिवितांत समस्या येतले, पूण ते फूड करच्या सांगताच आमी जेजूच्या मेटांनी चला जाय. तो मोगाचो, तो त्यागाचो, सॅक्रिफिसाचो, सेवेचो मनोभाव आमचे थंय आमी रुता करूंक जाय. तो वळ आमच्या आत्मीक जिवितांत डायट म्हणजे आत्मीक जिविताचें डायट आमी केल्ले बरी जाता. केदाळ ह्यो संगती आसानांद आमच्या जिवितांत आत्मीक रितीनय आमी मरता. आत्मीक रितीन आमी जियोंक सोमया आमकां कृपा दी म्हणून प्रत्येक तरान आमी मागया. आमी ह्यो क्रिस्तांत जेवचो जेजू
आमकां आत्मीक रितीन बोळ दिवन दी. आत्मीक रितीन आमी बोळ जावंक ताची कृपा आमकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. C19. आणि वायदा कसो काणी किरकोळ तरी तुझो मोगासो बलिदान बाबा तुका मी आज पेटयता ओपून हे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदिदार देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेत आमच्या पवित्र आत्म्यास सर्वेस्वर घेऊ. सर्वेस्परा हे बेटोवने वरवीं आमचीं काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिणयेची साल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां गटाय मेळ्ळो. हे परी सर्गींचें इनाम आमी जोडूंक पावो, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदरा आनी सस्ताच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावरतांताचें पुनर्जीवन पोन परगडता. तिरुपर्व शांताच्या महिमे वोंदिन्याक अथ्रेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. गडबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता दागाचे. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा, करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच बरी जवान जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bover the so good purgatoria. Jesus, तुझे मरण आम्ही समरण दाम तुझे मरण जीवन दान आम्ही बरगदा तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो दोन सडणीची काल सुखात समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोक लायन देखून आमी तुका दिन वाजता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समय सांग पवित्रत्म्यावरी एकचाय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगन बापा पेद्रो पावलो आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परसरीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाच्या माये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता भगवान दांतोन आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन थीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाये तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्वातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर तशें तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोय असो जय असो माय मग सगळं जाऊन एकामेकाक आम्ही शांती देवया ख्रिस्ताची शांती. देवाचे शिणये संसाराचे पाप काढतेले आमची पाकूत कर. देवाची शिणये संसाराचे पाप काढतेले आमची पाकूत कर. देवाचे शिणये संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दे. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभली आमी सर्वांत सुभागी. सुमिया देव म्हणजे भितर येवचे म्हाका फोना पुण्योत्तरानंच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड D16. पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूनुच आमका वाटचे अत्रेगान आमी सेवचे हे देवते भाग आमचे आमच्या सोन्या आणि आमच्या देवा जीवित दिवच्या निजा देवा पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूनुच आमका वाटचे अत्रेगान आमी सेवचे हे देवते भाग आमचे आमच्या रायान आमी तुझी प्रजा तुलाय आमका रक्तान तुझ्या तुझे वेदी सरशी आमी येता पवित्र सांत भक्तीन सेवता पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूनुच आमका वाटचे अत्रेगान आमी सेवचे हे देवते भाग आमचे
प्रार्थूया. सर्वेस्पराम नामोगाळ बापा, सर्गींच्या सर्वाधिक जीवनानं आमचे बुकेले आत्मे दुवेंद दोषी केले. आमचं खरो जीव सांभाळता ते पोषण आम्ही सदां काला शेवंग निर्मी हे ख्रिस्त आमच्या सुमियावर वी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. तुमच्या येसुवे असो. सर्व द्विधार्धे बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू. आमेन. ओसनयात ख्रिस्तच्या शांतीन तुमका धाडता. देवाचे वड उपकार. हात घ्या बुजवण्याच्या. देव काळजा. सकाळची पेटवणी येशूच्या देवी काळजा. आयचे सर्वची मागणी कामानी कष्ट आमच्या पत्काच्या परिवर्तन आणि अल्तरच्या बहुपवी सक्रामेंतान तुये तुका स्करण असताना भेटोवच्या सुमेसी हृदयापासून भाग्यवंत आमकां मुलयेच्या कथावीन काळसा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपसरणेच्या इराद्यापासून आणि पाप साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून येशूच्या बहुपवित्र काळजा, येशूच्या देव काळजा, तुझे राजेम आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी वाडटा. सुम्या जेजू तुझ्या भोवदेवी काळजाचे ससायेन राग आमच्या भोवभगे पाप साहेबान जातू ताका उसवाड घटायांनी बुसावून. म्हजे देवा म्हजे साहेबा हांव तुज्या पांय पडटा. हांव तुका इर्गान दिता अंतस्करणी नमस्कार करता. होर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचले म्हूण निस्क्रिस्तांव केले म्हूण आज बऱ्या सांबाळले म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजी सप म्हज्या आयचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्कांच्या परिपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी सुमेस पदकां म्हजी पदकाची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पदकांत पडना जावच्या. तुजे उपादेश सांबाळून म्हजे कैदे पाळून म्हजी पदकांची काकूत कर. म्हाका पदक्या बक्षी. सुम्याच्या बुडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेत जाली. नमान मोरये कृपा मेळले सुमी तुजे संगाता स्त्री आमी ते तूं सुदेव आनी सदैव फळ जिगुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुम्याचे साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे ते जावं. नमान मोरये कृपा मेळले सुमी तुजे संगाता स्त्री आमी ते तूं सुदेव आनी सदैव फळ जिगुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये
पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मध्य जियेलो. नमान बरे कृपेम रेले सुमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तू सुदेव आनी सदैव फळची कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाच्या माये आम पसोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समच्या खातीर माग्या येसुम्या बरी कबात दिल्ले वरवीं तुझ्या पुता क्रिस्तान शपथ घेतले आमी जाणल्या ताच्या कष्टा आनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वत म्हणून आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्य मरिफात आमेन. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रगण्या सर्गीच्या दायन म्हाका दिलाय तुजे तबे म्हजी मोतूच जोडाय म्हाका राग संभाळ चलय आमेन. बावडतेचे वेदान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवा ते एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत म्हणटा. तुजो देवी पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता आनी कतळी पळय सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसळटा. कित्याक तू सस्नीक सत आनी सणवाय आनी तुवें ते उगडापे केल्याय. तू फटयनाय वा फटोवंक फडनाय. ह्या बावडतान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी वाडटा आमेन. बरवशाचे वेदान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बक्षांनी आनी हेची उपरांत सस्नीक सुख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयल्या. ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी वाडटा आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व वस्तू प्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचे हांव मोग करता. कित्याक तू वर्तो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी वाडटा आमेन. दुखेचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोगल्या आनी सर वस्तू प्रासर मोग फावो जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातका करिना म्हूण आनी पातकांचे समय सुकयतली म्हूण ती निचोव करता आमेन. सतमंता देवाक सर्पददार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो. आमकां मर्यादान जल्मलो. पोंस पिलाताकान ताणें कस सोंसले. ताका कुस्सा जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्या मध्य देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. सर्गा चडलो. सर्पददार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तें तां जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोली पयली सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षांनी कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. मरयेक समर्पण उजेडांनी आनी माये हांव म्हाका सगळेच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळेच कांय दमन आसतना देखून ए मोगाळी माये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस आनी वस्त मेळ्ळ्या परी. ए मोरये पाप करता जाल्यार तुजे गर्भसम मरिफात कर म्हजी कुणीच कल म्हजो आत्मा बगेवन. नमान मरे कृपेम रले सुमे तुजे संगाता श्री आमी तर तू सुदेव आनी सदैव फळचे कुशीचे जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. बरे मोन सोडूंक सांजुसे कडेन मागणे
ए भाग्यवान सुसे जेसूच्या आणि मोरयेच्या हातान तुवें प्राण केलोय म्हजे जिणेक मरणाची मोर पडटना ए भाग्यवान बाप्पा जेजूक आनी मोरयेक संगताकान घेवन म्हजे कुमकेक घे आनी जोन दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवून तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणेंत आनी मरणांत ए जेजू जुजे मोरये म्हजो आत्मो दिता आमेन. मोकार पुत्रा सवे मोकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत कृपेची कुरवे निबर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.